Constructions of flyover bridge on railway crossing at Davalli. Speaker sir, आमच्या मडगांवचो रेल्वे सुटली काय ती कुळ्या वचपाच्या रोडाचेर रोखडेच आमचे दवल्ली गांव लागता आनी हो एकदम शॉर्टकट की दुसरे पंचायतीन वचपाक तेन्ना हो ओवरफ्लाय ब्रिज जर जालो जाल्यार खुबश्या लोकांक तो बरो पडटलो कारण 20 फावटी तरी दिसाक ती रेल्वे क्रॉसिंग वयता आनी त्यामुळे दोन्ही सायडीन ट्राफीक जाम जाता आनी लोकांक हो शॉर्ट सामको रस्तो की रोखडेच आमी केपे रोडाचेर पावतात जावं आमी मिलिटरी कॅम्पा कडेन पावता हो खूब गरजेचो आहा की नावेलीच्या लोकांक दवल्लीच्या लोकांक हेची खूब गरज आहा सो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD मे कायंडली गिव अस concrete assurance as the subject is very serious. Yes, okay. श्री ना उत्तर दिता न्ही स्पीकर सर गरज ना दिवपाची गरज ना दिवपाची गरज ना कित्याक लोकांक म्हणटले हांव म्हाका उतरांक खबर ना म्हणटाले स्पीकर सर तुमी लायव्ह केल्ले आसा गोंयभर आनी PWD मिनिस्टर काय खबर ना म्हणटाले स्पीकर सर स्पीकर सर जो इशू आसा हो इशू पयर कोळसो कोण गाजयला पळय हो इशू रिलेटेड तेच आसा थंय एक्विजिशन करपाक आनी काम करपाक रेल्वेक इवन जर PWD रस्तो ओवरब्रिज करूंक सोदता हें करपाक दिना स्पीकर सर म्हाका दिसता मान्य आमदाराक खबर आसा ह्यो गोश्ट्यो आतां तेणें हाडल्या खबर ना म्हाका कित्याक तें हांव मान्य आमदाराक सांगतलो की पयलीं तूं लोकां कडेन मेळ तांकां पयलीं सोल्युशन काड मागीर आमचे कडेन CM इज ऑफ द ओपिनियन करपाक जाय वयल्यान सर सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम केल्या सर म्हणजे दोनी रोड आनी रेल्वे कडेन एकठांय करून ताका सगळ्याक जे प्रॉब्लम जाता तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंट इज रेडी टू गीव फंड्स टू द स्टेट टू बिल्ड सच थिंग्स स्पीकर सर पूण म्हाका दिसता आमदारान मातशें लक्ष घालून ते कितें इशू आहा कित्याक थंय लोक कोळसो करून सगळे डेव्हलपमेंटूच बंद करता ताका त्रास जाता म्हाकाय खबर हांव वयता सर रस्त्यार ते सो ताका मातशें सोल्युशन काडचें पयलीं ओके